आयज आख्खे देशभरान गोंयचें नांव परत एकदा फ्लॅश जाता आनी फ्लॅश जाता म्हळ्यार खंय बरें कामाक अशें न्ही पूण खंय तरी दुसऱ्याच कामाक एक कडेन अशें दाखयलां की गोवा ट्युरिजम वाडपाच्या टायमार खंय तरी फ्लॅश जाता की गोंयान एक भाजपान नेते सोनाली फोगट कोण म्हणटा आमचो CM म्हणटा ऑफिसान बसून की एकादे ती हार्ट अटॅकान मरपाक शकता। एक वाटेन तेंची फामील तेजो भाव म्हणटा तेजो मर्डर केला, पूण हें जे कडेन चल्लां हें खंय तरी सारकें ना। गोंयचें नांव बऱ्या गोश्टी चलपा जाय ते सारके गोश्टी चलना आनी दीस इज अ कंप्लीट सेटबॅक फॉर अस गोवन्स। कित्याक काय म्हणल्यार भाजपा नेताकच स्वता समज सेक्युरिटी गोंयान मेळना जाल्यार सामान्य मनशाक मेळटली खंयची। एक बायल मनीसचो मर्डर जाता किंवा ती म्हणटा आनी इन्वेस्टिगेशन करतना खंयचेय प्रेशराचेर घालपाची गरज ना। आयज तेजो भाव म्हणटा फॅमिली मेंबर FIR जावं ना, FIR करपाची गरज आसा, तेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाचें आसा। दोग जाणांचें जें नांव घेता तांकां आपण इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा, ते खंय आशिल्ले सगळे आसले। सो इनडायरेक्टली द केस इज बीन ऑन होल्ड, FIR हॅज टू बी रजिस्टर्ड, पीपल हॅव टू बी कॉल्ड। आयज कोणाचेर इन्वेस्टिगेशन आसा दॅट 2 people हॅव टू बी बॉट एंड इन्वेस्टिगेटेड। A simple person come family has a doubt, the doubt has to be cleared. CM समज sitting in office can't say it might be a heart attack. Might be means what? The family have lost a person, the loved one, and CM can come and say anything tomorrow. So this is a complete negligence when family member has lost their loved ones. If they want a introspection done, investigation done, it has to be done because गोयचे नाव खंय तरी आमचे वायट करता। मर्डर केस म्हणटकच ती आख्खे गोंयान फ्लॅश जाता, खंय NDTV आज तक सगळे कडेन आयला तें। सो गोंयान येवपा लोक भितले आनी टुडे इफ बिईंग अ BJP गव्हर्मेंट, if BJP leaders are only not getting security or investigation is not done properly on their own leaders' murder or whatever that it is, then the common man is in big danger. And such negligent statement from CM will not lead to anywhere, but will get down the name of the state somewhere down. So सरकारा कडेन मागता, पोलिसां कडेन मागता, DIG सगळ्यां कडेन मागता, इन्वेस्टिगेशन कर, लेट टेक फॅमिली मेंबर्स देम इनटू कॉन्फिडन्स। हुएवर दोज 2 people आर, ते दोग जाण कोण आसा तांकां आपय, इन्वेस्टिगेशनाक कर। सो दिस इज आवर रिक्वेस्ट, आवर डिमांड। टिल द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट डन, वी वोंट टॉलरेट सच न्यूसन्स। एंड CM, प्लीज स्टॉप मेकिंग सच स्टेटमेंट सिटींग इन युअर कॅबिन्स। इन्वेस्टिगेशन हॅज टू बी डन ओवर हियर। मायट बी म्हणटा ते चलना हांगा। मर्डर जावन 48 hours जावपाची येतली आतां, कळ्ळें तुका? फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार समज इन्वेस्टिगेशन जायना, खंयच्या भावाक दूख जातलेंच न्ही, तेजी भयण गमयला, BJP लिडर मागीर ती, पूण तेजी आपली भयण गवयला। सो जेन्ना तेज्या मनान समज जायना, ताका इतलें क्लियर आसा की BJP लिडराच्या फॅमिलीकच BJP सरकाराचेर विश्वास ना गोंयान। तो म्हणटा आमी दिल्ली व्हरोन करया, दिल्लीचेर चड विश्वास आसा तांकां, एम्साचेर चड विश्वास आसा तांकां। दिल्ली खंय गव्हर्मेंट हें आसा हॉस्पिटल्स, तेजेर चड विश्वास आसा, पूण गोवा तेंचो गव्हर्मेंट आसून तेंची हॉस्पिटलां आसून तेंचेर विश्वास ना, हें स्वता तेच्या लिडराचो भाव सांगता। सो तेज्याकी दुर्दैवाची गोश्ट कांयच ना, गोंयकारांनी दोळे ओपन करून पळोवपाचे। सो म्हाका दिसता तुमी विचारलो तो प्रश्न सारको आसा, तेजो खूद फॅमिली मेंबर इज नॉट ट्रस्टिंग द सिस्टम इन गोवा।